सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कायद्यान 8 फ्लॅटा परस चढ फ्लॅटांच्या बिल्डिंगेक सिवेज प्लांट गरजेचो केला. मात 12 फ्लॅटांची बिल्डिंग उबारिल्ल्या एका बिल्डरान शिवोले सिवेज प्लांट उबारूंक ना. सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प बंधनकारक आसा म्हूण खबर नाशिल्ल्या लोकांनी मात फूल पेमेंट करून बिल्डरा कडच्यान फ्लॅट विकत घेतले. मात फ्लॅट धनी जेन्ना पंचायती कडेन ऑक्युपन्सी दाखलो मागपाक गेले तेन्ना सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प ना म्हूण तांकां दाखलो मेळ्ळो ना. बेजारिल्ले फ्लॅट धनी हायकोर्टात गेले. कांय वर्सां फाटीं जेन्ना फ्लॅट बूक केल्ले तेन्ना सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प बंधनकारक आसा म्हूण खबर नाशिल्ले म्हूण तांचो कोर्टात आर्ग्युमेंट. पंचायतीन दाखलो दिवचो म्हूण तांची मागणी. ह्या प्रकरणात हायकोर्टान म्हत्वाचें निरीक्षण नोंद केलां ते अशें: गोंयांत कोयराचो प्रस्न सोडोवपा खातीर कांय खर उपाय गरजेचे. पंचायत वाठारांत तयार जाल्लो कोयरूय ते पंचायती आपल्या वाठारांत प्रक्रिया करपाक दिनात. फ्लॅट घेवपी लोकां विशीं सहानुभुती आसा, मात सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट नासतना तांकां दाखलो दिवपाक सांगप सारकें न्ही. तशें केल्यार हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन हे आदीं दिल्ल्या आदेशा आड तो निर्णय वतलो. वैयक्तीक हिता परस भौशीक हित म्हत्वाचें. मात याचिकादारांचे आर्ग्युमेंट आयकून हायकोर्टान संबंदीत पक्षकारांक नोटीस काडल्यात. सरकारी अधिकाऱ्यांनी संबंदीत पंचायतीक जाप दिवंक 13 जानेर मेरेन वेळ आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.